नमस्कार. गोंयांतल्या पारसेम ह्या शांत गावात आशिल्ल्या गणेश मूर्ती कला केंद्राक येवकार. 1990 वर्सा सावन आमी चिकट माती, शुद्ध सैमिक माती वापरून गणपती बाप्पा मूर्ती हातात तयार करतात आणि आमची कला 100% पर्यावरणीय आणि परंपरात रुजल्ली दवरतात. आयज आमी तुमकां पर्दे फाटल्यान आपयतात आमच्या नम्र कार्यशाळे भितर घडपी जादू पळोवपाक. मातयेचो सादो गणेशाच्या दैवी रुपान कसो रुपांतर जाता. ही आमची कर्मभूमी, आमची पवित्र कार्यस्थळ. हांगासर दरेक मूर्ती धीर आणि भक्तीन हातान आकार दितात. मशीन ना, शॉर्टकट ना, फकत दरेक चळवळीक मार्गदर्शन करपी आमची परंपरा आणि श्रद्धा. सगळे मातयेची तयारी करून सुरू जाता. काळजीपूर्वक भरसून गुळगुळीत आणि परिपूर्ण जायसर मळप. मागीर ल्हव ल्हव बाप्पाचे रूप उदेवपाक लागता. डोळे, कान, अलंकार, दर एक तपशील हातान मोगान जोडला. एकदा मूर्ती तयार जाली म्हणटकच सैमिक रितीन सुकपा खातीर तो गोंयच्या उष्ण सुर्याखाला दवरतात. रंगाचो वेळ येता तेन्ना आमी फकत पर्यावरण अनुकूल रंग वापरतात. विसर्जना वेळार आमची न्हंयो आणि तळीन शुद्ध आणि निवळ उरचीन हाची खात्री करप. आमकां फकत मूर्ती तयार करपाचे न्हय, गणपती बाप्पा खातीर तुमच्या काळात आणि घरात एक पवित्र सुवात तयार करप. आमच्या संसारातली ही झलक तुमकां आवडली जाल्यार आमचे चॅनल सबस्क्राईब करात आणि आमच्या कला प्रकाराक आदार दिवचो. गणपती बाप्पा मोरया.